लुकाचे सुवार्तेक आणि जेरुसलेमाक असो संबंध भोव विशेष आणि तुटोंक जायना तसलो. जेरुसलेमाच्या देवळांत सुरू जावची सुवार्ता आखेर जावची जेरुसलेमांतच. वर्सान वर्स जेरुसलेमाक वेसो संप्रदाय मोरयांनी जुजेन पाळुलो देखून 12 वर्सांच्या जेजून हे 12वे पावटी जेरुसलेमाक वेचे. हे प्राय ते किद जब्बर काय ताचे थंय आसच्यांत कांय नवाल ना. परत सुवार्तेकाराक कित्याक की या जेरुसलेमाच्या देवळांत चड उमेद. थंयसरच जाकरीक दर्शन लाभुल्लें, थंयसरच मोरी जुजेन जेजूक तेंपलान भेटयल्लें, थंयसरच सिमयाव आनी आन्नान जेजूक हातीन घेवन गायिल्लें आनी देवाक हरसिल्लें. आज सुवार्तेन 3 पावटी जेरुसलेमाचो उल्लेख जाता. जेजू आपले आवयक हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेना आसल्यात म्हणल्या उतरांनी सुवार्तेची चावी आसा अशें दिसता. आज देवाचो पूत जोगतेपणी ताच्या बापाच्या घरा आसा. शास्त्रीय संगीताने सवाल घालप आनी आपली जाणवाय दाखोवप ताणें फुडें तांचे लागीं करूंक आसच्या तर्काची पूर्व निशाणी. ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो म्हणलो सुवार्तेकाराचो शारो. जोगतेपणी जेजू थंय दैवीक मिस्तेराक दिल्ली जोगती प्रतिक्रिया. जेजूचे मिस्तेर नियाळ्ळ ते काळजांत जगयल्ले मरियेचें काळीज नीज अर्थान खताबेन.